हे गाईज गुड मॉर्निंग. तर आईचा व्हिडिओ नाही हांव म्हणटा तसो करसवाड्यासून स्टार्ट करता. सध्या आमी करसवाड्या आसा. सकाळी सकाळीच भायर सरलेली म्हटल्यार मातशें काम आसलें आमचें, म्हटल्यार घरा रिलेटेड नाय थोडेशें सामान व्हरपाक जाय आसलें. सो तेकाच लागून मावशी मावसो बीन येयला. सो सद्या आमी नाही कितें कितें घेता जें जाय तें. सो मावसो मावशी आसा नाय, सो गाडी बी आसा, सो तें एक बरें जाता. सो घेतले आमी जे जाय ते. आनी बाकी हे पळयात विंडोचे बीन ऑप्शन भरपूर आसा स्टेअरकेसीक बीन लावपाक. सो करसवाडे आसा आमी सारकी पळयात. आनी मावशी ती पळयात बसले. सो कितें म्हणटा अशें हय हय दोनी आज तुमी हांगाच घेता मागीर परत खंय वयतली. सो आनी आयज नाही पावसूय बरो आसा, मातसो असो कमी आसा. काल भरपूर पावस पडलो. सो मावशी म्हणपाक लागली वचून येवया. सो सोमतेच थोडेशें सामान घेवन येवया. सो बरें जातलें. सो मम्मी घरा कडेन बाकीची तयारी करतली. मम्मी येवंक ना कारण जेवणाची तयारी करूंक जाय तेका लागून. सो त्याच बरोबर आमी म्हटलें हे घेवन येता कारण ते एक काम जातलें ना तेका. हांगसर पळयात व्हडलें हे हितून ना हे सोडपाचें गप्पीज बीन, बट जळर आसा भरपूर भितर. सो भरपूर कितें कितें ऑप्शन आसा हांगसर येता. हितून जळर आसा सामकी, उदक भरून जळ जाली भितर. हय नुस्तें बी. सो गायज आमचें न्हय ऑलमोस्ट जालें. सो थोडेशें जाय आसलें आमकां तें. बाकीचें जें सामान आसा न्हय तें आमी मागीर व्हरतलीं. टायल्स बी मेन अर्जंट जें आसा न्हय तें व्हरपाक येयलें आतां आमी, कारण फाल्यांच्यान परत आसलो तसो प्लास्टर बीन स्टार्ट जातलो तेका लागून. सो चाव बीन घेतली आनी सोमतीच आमी तशीच भायर सरली कारण पावसाचें वातावरण मातशें आसता न्हय मदीं मदीं. आतां पण पावसान परत काळोख केलो आनी सांजची मावशी बीन वयतली तेका लागून. सो हे एक बरें जालें की करसवाड्यात आमकां लागीं हें जें कितें जाय न्हय तें गावलें तेका लागून. सो बाकी पळोवया आतां टायल्स बीन केन्ना हाडूंक वयता. आयज सद्या काम बंद आसा आमचें. आयज आमी काम स्टार्ट करूंक ना. सो रोखडें म्हटल्यार प्लास्टर बीन करपाचें. पावस येता बारीक बारीक. हे गायज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. आनी तुमी चिंतता आसतली अरे सुप्रिया तर आतां करसवाडे आसले, आतां घरा कडेन कशें डायरेक्ट आनी त्याच बरोबर हेचो ड्रेसअप बीन चेंज कसो कितें कारण. तर हय एक्चुली आमी करसवाड्या गेल्ली, हांव मावशी मावसो. बट काल आमी गेल्ली आनी हेच्या पयलीं जो क्लिप पयला तो कालचो आसलो. काल मागीर घरा कडेन येवन हांवें ब्लॉग बीन कंटिन्यू करूंकूच ना कारण येताना आमकां इतलो पावस गावलो की त्या पावसान आनी ब्लॉग बीन करपाक पॉसिबलूच नासलें. सो बरे तरेन आमी घरा पावली आनी तेच्या भायर सामान सुद्दां खूब आसलें आमच्या कडेन. तेका लागून न्हय पावसान सामान बीन घेवन येया आनी ब्लॉग बीन करा हे गोश्ट पॉसिबल ना. सो अशे तरेन कालचो दीस गेलो आनी काल सांजची मागीर मावशी बीन घरा कडेन गेली. सो 2 दीस बरी मातशी मजा केली, भरपूरशे गजाली, बरो टायम स्पेंड केलो. आनी आयज हो जो ब्लॉग पळयता तो आयज हांव कंटिन्यू करता. सो आयचें वेदर सांगपाक गेल्यार आयज ओके ओके आसा. मदींच वत येता, मदींच पावस आनी फॅनाचो आवाज बी येता. सो अशे तरेन आसा. आनी घरा कडेन सद्या काम तर चालू जालें, आयच्यान काम चालू जाल्लें आसा. हाय हॅलो करता आमचो एक किटी किटी कॅट तुमकां हाय हॅलो करता. तर त्याच बरोबर आयज हांव तुमच्या बरोबर एक रेसिपी शेअर करपाच्या. खूब दिसांनी रेसिपी हांवें प्लॅन केल्या. म्हटल्यार हालींच्या दिसांनी कितलेशेच दीस जाले की एकूय हांवें रेसिपी तुमच्या बरोबर शेअर करूंक ना कारण ते गोश्ट पॉसिबल नासली. सो म्हटलें चल आतां स्लो स्लो करून रेसिपी शेअर करुया. खूब जाणां वेट सुद्दां करता की सुप्रिया रेसिपी केन्ना शेअर करतले. सो आयज म्हटलें एक भाजी जी आसा ती तुमचे बरोबर शेअर करूया. सो आयज आमी एक भाजी करपाची आहा ती म्हटल्यार शेंगांची भाजी. ऑलरेडी एकदा रेसिपी शेअर केल्ली बट न्हय ती हांवें खूब फास्ट हेतून केल्ली की फटाफट अशी दाखयल्ली तुमकां, डिटेल्सान अशी दाखोवंक नासली. सो आयज डिटेल्सान शेंगांची भाजी कशी कितें करतात
ती तुमचे बरोबर शेअर करतल्या। खूप जाणांक लायक जातली, सिंपल रेसिपी आ आणि करपाक सुद्धा तितलो टाइम लागना। सो अशा तरेन ही रेसिपी आसा। सो चला किचनान या, थोडीशी तयारी करूया। आता तुमच्या बरोबर रेसिपी शेअर करूंक जाय म्हटल्यार सगळें म्हाका रेडी करूंक जाय, कारण रेसिपीन तर सगळें दाखोवचें पडटा ना कितें कितें इन्ग्रेडियंट आमी यूज करता ते। तर चला सगळ्यान पयलीं किचनान या आणि रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया। त्याच्या पयलीं तयारी कशी कितें करता हांव ती सुद्धा तुम्ही पळोवन घेया, कारण खूप दिसांनी हांव किचनान आतां तुमचे बरोबर रेसिपी शेअर करूंक वयतलें तेका लागून, कारण खूप दिसांनी केल्या उपरांत मातशी गडबड जाता, मातशी हे जाता तेका लागून। तर चला किचनान या। सो किचनान एंट्री मारताच कामांक सुद्धा हांवें हांगसर सुरवात केली आणि खूप दिसांनी म्हणटात तशें किचनान असो व्हिडिओ करता, हालींच्या दिसांनी पॉसिबल जावकूच ना। तर आयज जी रेसिपी हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाची आसली तेजीच तयारी हांगसर चालू आसली। आणि जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की आयज शेंगांची भाजी दाखोवपाची आसा म्हणून। सो सगळ्यान पयलीं शेंगो जे आसा ते कट केले, बरे तरेन सोलून घेतले। तुमकां तर खबरूच आसतलें शेंगो जे आसा ते बरे तरेन सोलून घेवचे पडटा, तेजे साल जे आसा ते काढून घेवचे पडटा। सो अशा तरेन शेंगो जे आसा ते बरे क्लीन करून घेतले। त्याच बरोबर हांव भितर बटाट सुद्धा घालपाचे आसले, म्हटल्यार भाजयेन मातसो बटाट बीन घातल्या उपरांत टेस्ट बरी येता, तेका लागून बटाट सुद्धा बारीक तरेन असो कट करून घेतला। आणि दुसरी रेसिपी सुद्धा हांव आयज करपाचे आसले, म्हटल्यार दाळ करपाचे आसले, तेका लागून सुद्धा हांगसर आनी एक बटाट हांवें कट करून तो उदकान घालून घेतलो, कारण मागीर बटाट रोखडो काळो पडटा न्हय तेका लागून। आणि त्याच बरोबर हांगसर कानो सुद्धा हांवें बरे तरेन कट करून घेतलो। हांव जेन्ना बी भाजी बीन करता न्हय तेन्ना म्हाका कानो मातसो भरपूर बारीक असो जाय आसता, म्हाका लायक तो मोठो असो म्हाका बरो येना। आणि सायड बाय सायड न्हय हांव शीत सुद्धा पळयतालें, कारण मम्मीन हांगसर शीत करपाक घेतलेलें, आदन दवरलेलें, सो तांदूळ घातलेले, सो ते मदीं मदीं हांव चेक करतालें। सो अशा तरेन म्हणटा तशें हांवें जे कितें जाय म्हाका रेसिपीक ते हांवें कट करून घेतले। रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करूया। तर शेंगांची भाजी करपाक हांगसर कितें घेतलां ना ते साहित्य सांगता तुमकां। तर सगळ्यान पयलीं हांगसर शेंगो घेतले आणि ते बरे अशे क्लीन करून घेतले। हे पळयात, तुमकां जाय तशें तुमी सायजीन घेवं शकता, अशें ना की ह्याच सायजीन घेवपाक जाय। आणि ते सध्या हांवें न्हय उदकान घालून अशें दवरले, म्हटल्यार गरजेचें ना, तुमकां जाय जाल्यार तुमी दवरूं शकता, हांवें ते बेश्टे अशें उदकान घालून दवरलेले आसा। त्याच बरोबर हांव बटाट सुद्धा घालतलें, ऑप्शनल आसा बटाट, तुमकां जाय जाल्यार घाला, म्हटल्यार थोड्यांक लायक नसता बटाट घालच्या वाचून सुद्धा न्हय भाजी बरी लागता। सो अशा तरेन हांवें तो बटाट बारीक असो कट करून घेतला, तुमकां जाय जाल्यार मोठो सुद्धा घेवं शकता तुमी, आणि हो ऑप्शनल आसा। सो अशा तरेन एक बटाट हांवें कट करून घेतलेलो आसा। त्याच बरोबर आमकां सोय सुद्धा जाय। सो सोय जी आसा न्हय ती शेंगांच्या भाजयेक हांव इल्लीशी घालतलें, तेका लागून अशी अर्दी वाटी सोय घेतलेली आसा। ही पळयात, तुमकां जाय जाल्यार तुमी चड सुद्धा घेवं शकता, बट हांवें अर्दी वाटी सोय घेतलेली आसा। त्याच बरोबर हांगसर हांवें न्हय कानो घेतला, कानो सांगपाक गेल्यार प्रॉपर न्हय 2 काने व्हडले अशे सायजीन हांवें घेतलेले आसा आणि ते बीन बारीक अशे कट करून घेतल्या। त्याच बरोबर इल्लीशी ओली कोथंबीर, त्याच्या मागीर हांगसर जाय आमकां मीठ, हळद जाय, त्याच बरोबर गरम मसालो। सो ही भाजी जी आसा न्हय शेंगांची ती हांव गरम मसालो घालून करतले। सो गरम मसालो जो आसा तो चवीनुसार तुम्ही घेया, जशें तुमकां स्पायसी जाय त्या प्रमाणे तुम्ही मसालो ऍडजस्ट करून घ्या। त्याच बरोबर न्हय हांवें टमाट सुद्धा घेतलेले आसा, म्हटल्यार कानो सांगपाक गेल्यार 2 घेतले काने, त्याच बरोबर टमाट सुद्धा हांवें हांगसर 2 अशे घेतलेले आसा, दोनूय बऱ्या तरेन बारीक अशे कट करून घेवंक जाय। सो इतलेच साहित्य लागता शेंगांची भाजी करपाक, तुमकां जाल्यार आनी एडिशनल कितें घालू शकता तुम्ही, बट सध्या हांवें इतलेच घेतलेले आसा। तर चला आता शेंगांची भाजी करपाक आमी स्टार्ट करूया। सगळ्यान पयलीं शेंगो हांवें उदकान घालून अशें हे केले, ऍड केले, त्याच बरोबर आता भितर टमाट ऍड करूया, तेच्या उपरांत कानो ऍड करपाक जाय, तेच्या उपरांत हांगसर हांव ऍड करतले तो म्हटल्यार बटाट। हे सगळ्यांनी हांगसर ऍड करूंक जाय, एकदाच ऍड करपाचे। तेच्या उपरांत हांगसर ऍड करा ते म्हटल्यार मीठ, आणि हे सगळे मिक्स करून घेया आणि बरे शिजोवन घेया, म्हटल्यार बटाट बीन बरो उकडपाक जाय। सो हे पळयात, सो हे आता बरे शेंगो बीन उकडून घेवया आणि तेच्या मागीर सोय बीन ऍड करपाची। सिंपल तरेन भाजी आसा ही, टेस्टी जाता सामकी।
सो हे पळयात मागीर मसालो बीन ऍड करप. सो गायज हांगसर न्हय भाजयेक आमच्या खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो, पळोवपाक शकता तुमी. तरी बट न्हय बटाट बीन बरें उकडपाक जाय, शेंगो बरें शिजपाक जाय. हे पळयात म्हटल्यार शेंगो अर्दे कच्चे उरपाक जायना भितर, बऱ्या तरेन ते शिजोवंक जाय, जाल्यारूच न्हय भाजी खावपाक मजा येता. सो हे पळयात तरी आमी अशेंच दवरतली. खतखतो येयलो तरी न्हय ते बरें भितरल्यान शिजपाक जाय. हे पळयात आनी उदक जे आसा ते बरें आटोवन घेवपाक जाय. न्हय कांदो टोमाट बरें शिजलेले आसा आनी त्याच बरोबर शेंगो सुद्धा बरें शिजलेले आसा. आता भितर सोय बीन ऍड करूया. इवन उदक सुद्धा न्हय बरें तरेन अशें आटलेले आसा. हे पळयात सो भितर आता सोय ऍड करूया. ही पळयात सोय जी आसा न्हय ती हांव हांगसर चड ऍड करचें ना, इल्लीशी ऍड करतले. म्हटल्यार जशी तुमची भाजी आसा, जशे शेंगो आसा त्या प्रमाणे तुम्ही सोय घाला. त्याच बरोबर आता भितर हळद ऍड करूया. तेज्या उपरांत गरम मसालो आणि हे सगळे आता मिक्स करून घेऊया. मसालो, सोय, हळद हे बरेंशें मिक्स करून घेऊन जाय. भाजयेक न्हय वास बरो सुटला सामको, इतलो आणा बेस्ट. मुद्दाम अशी करून पळया तुम्ही, तुमकां खरीच लायक जातली आणि चड टाइम बी लागना. सिंपल तरेन अशी भाजी रेडी जाता. तर ही पळयात अशे तरेन ही बरी मिक्स करून घेवंक जाय. आणि मातशें उगत शिजत दवरूंक जाय, म्हटल्यार सोय जी घातली आमी आता ती बीन बरी शिजतली. आणि लास्टाक मागीर ओली कोथिंबीर ऍड करूंक जाय. सो मातसो घालता हे शिजोवन घेतले हांव परत. भाजी न्हय रेडी जाली. आता लास्टाची आमी ओली कोथिंबीर ऍड करूया. उदक सुद्धा बऱ्या तरेन आटलेले आसा, पळोवंक शकता तुम्ही, आणि शेंगो सुद्धा बरें शिजलेले आसा. सो ओली कोथिंबीर ऍड करा. तुमकां जाय जाल्यार करा, जर तुमकां लायक ना जाल्यार ना सुद्धा केले जाता. सो ही पळयात सो अशे तरेन आमची भाजी जी आसा ना ती बरी शिजोवन बऱ्या तरेन रेडी जाल्ली आसा. आणि पळोवंक शकता तुम्ही काय बरी दिसता ती भाजी, सामकी टेस्टी अशी. ही पळयात सो हांगसर आमची रेसिपी रेडी आसा. मुद्दाम तुम्ही घराकडे ट्राय करा आणि म्हाका कमेंट करून सांगा मुद्दाम आयची भाजी स्पेशली रेसिपी कशी असली. ही पळयात तुका डिस्टर्ब घे. सो गायज आमची रेसिपी तर चालूच आसा. हो पळयात आमचो गुंडूबा. हॅलो कर रे हरी सगळे एकीकडे रावाना पसत. सो आमची रेसिपी तर चालूच आसा. किचनान नाही भरपूर गरमी जाता, मदींच नाही भायरूय वेदर चेंज जाता, मदींच पावस पडटा, मदींच वत येता. हॅरी घे घे. आणि त्याच बरोबर हॅरीची मस्ती चालू आ. सो हांगसर मम्मी बसले. ही पळयात हाय हॅलो कर मगे हाय केले. सो काम झाले ऑलमोस्ट. आता ती बसले हांगसर. सो भरपूर नाही गरमी जाता, इतली गरमी जाता ना, भयंकर गरमी जाता सामकी. तर आता रोखडीच आमी जेवपाक बी घेतली, जेवतली रोखडी. जेवपाचो टायम जाल्लो असो म्हटल्यार आता जेवण घेवया. तर दोगांय आमी मम्मी आनी हांव किचनान आसली, म्हटल्यार दोगांय आपआपलें काम अशी करताली. सो हांव मँगो कट करतालें आणि ती जेवण सुद्धा म्हणटा तशी करताली. सो इजी जाता ना. टायम कितलो गे 2 जाले, 2:30 जाली. 2:30 आयज आमकां नाही जेवपाक भरपूर टायम जालो. तर गायज ऑलमोस्ट माझी रेसिपी रेडी जाली आणि त्याच बरोबर आता आमी जेवपाक सुद्धा बसले. म्हटल्यार जेवपाक हे करूया. ऑलरेडी 2:30 जाली ना, कारण हांगा थंय वयता, घरा कडेन वयता म्हणसर टायम जाता ताका लागून. सो दाखयता तुमकां. त्याच बरोबर आयज मम्मीन दाळ सुद्धा केल्या. म्हटल्यार त्या दीस ती दाळ न्हय हांव तुमचे बरोबर शेअर करूंक सोदतालें रेसिपी, बट पॉसिबल जावंक ना. सो आयज हांवें
शूट करून दवरलेली आसा. सो नेक्स्ट व्हिडिओन बीन ती डाळ तुमच्या बरोबर शेअर करता. तर आता ती डाळ आमी केल्या तिखट डाळ बरी विकना बीन घालून शेंगो बीन घालून. हांगसर टीव्ही चालू आसा म्हणजे मम्मी पळयता सद्या. तर दाखयता तुमकां आनी जेवन घेता फटाफट. आनी जेवन जाल्या उपरांत म्हाका एडिटिंगाक सुद्दां बसोंक जाय. ऑलरेडी 2-3 दीस जाले व्हिडिओ अपलोड करूंक ना हांवें, तेका लागून एटलिस्ट आयज तरी म्हाका करूंक जाय. सो दाखयता तुमकां जेवणाक आयज आमगेर कितें कितें स्पेशल आहा तें. सो गायज आमी जेवली बी आनी टायम सांगपाक गेल्यार ना 3:30 जायत येयली आनी आतां घरा कडेन वयता कारण घरा कडेन काम चालू आहा न्हय तेका लागून ती पळय. सो मातशें म्हटल्यार रेस्ट करतलें म्हटल्यार घरा कडेन वयचें पडलें. सो कांय ना, चला वचून येवया. वोद येयला मातशेंशें. घरा कडेन गेली, घरा कडेन काम अशे तरेन चालू असलें. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. बाय.